सेंटरच्या इनॉग्रेशनच्या कार्यक्रमाक आमच्या मदीं आसात तुमचे लाडके आमदार बाबा रुडाल्फ, आमचो माजी उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर, अजय गावडे, परत आमचे झेडपी सरपंच, व्यासपीठाचेर आशिल्ले सगळे मानेस्त, म्हणजे समोर आशिल्ले म्हणजे मोगाळ भयणीनो आनी भावानो, सगळ्यात पयली आज मामीची बर्थ एनिवर्सरी. मामीक याद करता आनी मुद्दामून म्हणजे हांव आतांच चिंत्तालो बसला थंयसर, एक लेडी जावन 4 फावटी आमदार जावप ही सोपी गजाल न्ही. हें कित्याक पॉसिबल आशिल्लें? शी इज अ ग्रेट वुमन लिडर. तशी ती फायटर. तेणी केन्नाच लोकांचेर अन्याय जाता आसत जाल्यार आपल्या पक्षान सुद्दां फायट केल्या. हांव मुद्दामून हें सांगता, म्हणजे लोकांचे बारीक सारीक प्रश्न घेवन विधानसभेत आनी विधानसभेच्या भायर ती सदोदीत फायट करीत आशिल्ली, म्हणून तिका 4 फावटी तुमी निवडून दिले. बाबा रुडाल्फाचो फाल्यां बर्थडे. म्हाका तो एक्चुली फाल्यां यो म्हणटालो. हांवें म्हणलें आतां दोनदा कसो येतलो म्हणून आयजूच तुका हॅपी बर्थडे म्हणटा आनी म्हटलें वता फाल्यां. आनी हांव येवचो ना, तुमी मात सगळे जाण येयात ताका बर्थडे वीश करपाक. तेणी प्रोग्रामाचें सगळें लिस्ट वाचलां. त्या जाग्याचेर बर्थडे वीश करपा खातीर सगळ्यांनी मोठ्या प्रमाणांत येवचें. मामी सारको तोय बी म्हणजे तो आपूण आमदार म्हणना, तुमी आमदार म्हणटा तो. तुमी आपल्याक ऑर्डर दिया. हे सहसा आमदार कोण सांगना. ओके, बारीकांतलो बारीक मनीस जावन बारीकांतल्या बारीक मनशा कडेन कशा पद्दतीत काम करप आनी तें काम करून घेवप, हें खरोखर सांगता. म्हणजे तेजी खासियत आसा. तो कोणाकूच इररिस्पेक्टीव ऑफ द कास्ट एंड क्रीड. म्हणजे तुमी पळयशात आतां सातेरी टेम्पलाचें ब्युटिफिकेशन करता आनी खुर्सा कडलें ब्युटिफिकेशन दोनूय तेणी वांगडाच दवरलां. म्हणजे हांव खरोखर सांगता, म्हणजे हांगासर कसलोच मतभेद न करता तो आपल्या पुराय सांताक्रूज मतदारसंघाचें म्हणजे डेव्हलपमेंट कशा बऱ्या पद्दतीत करपाचें हें सातत्यान ताजो विचार करीत आसा. म्हणजे हांवें तर आतां खरें म्हणजे सब सेंटर इनॉग्रेट केलें. हांव दोतोर जुडाक सांगतालो, तूं तें आतां फक्त लेटर घाल की ताका म्हणजे PHC विथ नॉन बेडेड हें करून घे म्हणून. कारण भितर सगळ्यो फॅसिलिटीजचे प्रोविजन आहा पळय न्ही. OPD दवरल्या, कॅज्युअलिटी दवरल्या, डायलिसीस सेंटरूय दवरलां, फार्मासी आसा. ओके, आनी बाकीचें सगळें आसा. मागीर इट इज एज गूड एज इट इज एन आनी 24 hours म्हणटा वयल्यान तो. इट इज अ नॉन बेडेड PHC जाली. तिजें फक्त नांव बदलपाचें उरलां. तोय पेपर वर्क जाता तितकें बेगीन कर. हांवें हेल्थ डिपार्टमेंटाक सांगून ती नॉन बेडेड PHC म्हणून डिक्लेअर करुया. एक थोडो तेंप वयतलो, पण हांव कित्याक सांगता, हें हांगासर ओपन केला आसतना तो जर 24/7 तुमकां जर सगळ्यांक सेवा दिता आसत, म्हणजे एक गजाल लक्षांत घेयात, मूळ लोकांचो प्रश्न कितें, लोकांक आपल्या हेल्थाची काळजी आपल्या आमदारान घेतलेली जायी. आनी ताका लागूनच तेणी हें सब सेंटर कम हेल्थ सेंटर जें हांगा ओपन केलां. तुमकां सगळ्या जाणांक मातशें कितें जरी जालें, प्रेशर वाडलो जाल्यार वचून प्रेशर तपास, बाकीचें कितें जालें जाल्यार कॅज्युअलिटीन चल आनी तें करून घे. ऑल्दो तुमकां सगळ्या जाणांक एम्बुलन्स सर्वीस आसतली हांगासर 108. चड कितें जालें जाल्यार डायरेक्ट बांबोळे धाडूंक मेळटलें. म्हणून ही काळजी घेवपाचें काम सातत्यान तेणी विचार केला आनी तेणी हें सुरू केलें. म्हणूनय बी हांव ताका कॉंग्रेच्युलेट करता. आमच्या हेल्थ डिपार्टमेंटाचे पुराय सगळे स्टाफ, डॉक्टर जूड आनी तेजी एंटायर टीम हांकांय हांव कॉंग्रेच्युलेट करता की तांच्यांनी जाता तितके बेगीन हे हेल्थ डिपार्टमेंटान हें सुरवात केलें. बाबा अजय गावडे यांनी इनिशिएटीव्स घेवन 9 कोटीचो ग्रावंड हो तुमकां आज फावंडेशन स्टोन घातला विदीन 1 year. म्हणजे फुडल्या तो इलेक्शनाक वयच्या पयलीं प्रोजेक्ट कंप्लीट जातलो. इनॉग्रेशनाक सगळ्यांनी येवपाचें. आतांच सांगता हांव. ओके, मामीचें स्वप्न आसलें ताका आमदार एकदां न्हू ताका परत परत आमदार करपाक जाय. ओके, हां, करतले काय ना? करतले मरे? जाल्यार म्हज्या बरोबर भारत माता की, भारत माता की. हां, ताका नेटान म्हणजे कशें आहा, नाजाल्यार म्हणटले काँग्रेसींतल्यान BJPन येयलो, वयल्यान तो चड काम करूंक लागला. आतां तो पयलीं मातसो लेट उठ्ठालो बीन, आतां बेगीन उठ्ठा तो. ओके, चड सामकें नेटान काम करता. ओके, ते एक लक्षांत घेयात, भारतीय जनता पार्टी आयल्या उपरांत ताजें खंयचेंच काम उरूंक ना. ताजें पयलें कंडिशन आशिल्लें की मामीची उरलेली सगळीं कामां ही आपली पुराय करपाक जाय. तेणी एक लिस्टच दिल्लें. म्हाका दिसता चडशें सोंपलें, थोडें उरलां. आतां तो लिस्ट तो टीक करीत आसता. ग्रावंड जालो, सब सेंटर जालो, आजून लिस्ट दाखयता म्हाका तो. हें जालें, हें आज दोतोर आतां म्हणटलो 3 उरल्या म्हणटलो. सोमार दीस परत येतलो, आजुनूय 2 उरल्या म्हणटलो. फुडल्या बर्थडेच्या पयलीं जातली ती बी उरलेली कामां. ओके, की ऑलमोस्ट सगळीं कामां जीं आहा पळय न्ही, म्हणजे एक गजाल लक्षांत घेयात, मदल्या काळान मामी गेल्या उपरांत ते आतां पर्यंत मदल्या काळान उरलेलीं कामां खरें म्हणजे मामीच्या आज बर्थ एनिवर्सरीक तो ती याद करून कामां सगळीं करून घेता. आनी कोणा खातीर कामां आहा, ही सगळीं लोकां खातीर आसा, बारीक लोकां खातीर आसा.
हांव सातत्यात पळयतां. एकदां तो कितें करता, थंय मदीं एक ढीग घातलेलो कचऱ्याचो. हांवें म्हणलें आरे हांव वेस्ट मॅनेजमेंट ना म्हणलो आपुणूच काडटा, आपलेच पयशे घातले, लेबर घातले आनी ते निव्वळ करून घेतले. हे अशा पद्दतीत म्हणजे डेडिकेटिवली तो काम करीत आसा. आमी सातत्यात भारतीय जनता पार्टीक अशा पद्दतीत डेव्हलपमेंट ही फर्स्ट आणि ह्या पुराय मतदारसंघातलो ओवरऑल डेव्हलपमेंट करता आसतना वेगवेगळो तेणी आतां एक विशय जो सांगला तो 20 पॉयंट प्रोग्रामांतली घरां, तो म्हाज्या फाटल्यान लागलेलो आहा. ती 20 पॉयंट प्रोग्रामांतली घरां जी आहा पळय न्ही, आसले वेगळे आतां रावता वेगळेच म्हणपा लागलो आनी वेगवेगळ्यो गजाली जाल्या. पण हांचेय विशय जे आहा हे सुटपाक जाय. आमचो तोय प्रयत्न आसा की 20 पॉयंट प्रोग्रामांतली जी घरां आहा पळय न्ही तेंचेय प्रश्न सुटावे जावचे, हाज्या खातीर आमचो येता त्या हेतून तोय बी प्रश्न सुटावो करतले. पण हो पुराय मतदारसंघ हो खूब ब्युटिफूल मतदारसंघ आसा पळोवंक वचत जाल्यार. पण हो ब्युटिफूल दवरपाचें काम लोकांनी करपाक जाय. म्हाजी तुमकां सगळ्या जाणांक एकूच रिक्वेस्ट आसा, तुमचो कचरो जो आहा पळय न्ही तो भायर उडोव नाकात. सगळे पंच सरपंच आहा तांच्यांनी तो कलेक्ट करपाक जाय. ओके, दोनूय सरपंचांक सांगता हांव, तो कलेक्ट करून ट्रीट करपाक दिवपाक जाय. सुको कचरो वोलो कचरो सेपरेट करात आनी आमकां जर ट्रिटमेंट करपाक जाय त्या कचऱ्याचेर ती करपाक जाय. आमी जर वयतना प्लास्टीकचे पिशवेन घातला आनी स्कुटरींतल्यान अस्सो उडयलो न्ही ती सगळी वाट लागतली. तें करूं नाकात. पंचायती आतां कलेक्शन करपाक लागल्या काय ना, ते डेली कलेक्शन करता. त्या ती तुमी डेली कलेक्शन करता. तुमच्या कडेन जर पाडेले कपडे सुद्दां आसत न्ही तेय तांकां दियात. लोकांक कितें खबर आहा, लोक म्हणटा कचरो तो सुको आनी वोलो व्हरता, कपडे व्हरतले ती ते सुद्दां व्हरतात. म्हणजे तुमी एक तर एकदां ड्रायव्ह असो करात की लोकांचें कितें घरान आसा ना लोकांक दिन दिसता पळय न्ही तितकें दिया म्हणून सांग. कोण मोडको टी व्ही दिवनी, कोण फुटको फोन दिवनी, कोण कंप्युटर दिवनी, फुटलें कितें आसा ना तितकें दियात. ते रस्त्यार व्हरून उडोवच्या पेक्षा पंचायती कडेन दियात. म्हणजे पंचायत एकी कडेन सारकें व्हरोन आमचें वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन म्हणून आहा ताच्या कडेन दितले आनी तेजी वाट लायतले. आमी बरेचशे फुडें हांवें कित्याक म्हटलो खबर आहा, तुमचो पुराय मतदारसंघात वेगवेगळी जशी चर्ची आनी देवळां ही खूब ब्युटिफूल आसात सामको आनी लोकूय बी खूब सुशिक्षीत रावता. पण ज्यो रस्त्यार सगळी जी घाण पडटा न्ही ताका लागून लोकांक नाक धरून येवचें पडटा एकदां. तें जावपाक जायना आसत जाल्यार ती पंचायतीची जबाबदारी, लोकांची जबाबदारी आसा. लोकांनी जर खूब बऱ्या पद्दतीन काम केलें जाल्यार तो आनीक ब्युटिफूल जावपाक शकतलो. जाल्यार आमी कितें करतले, आतां पेवर ब्लॉक घालून ग्रावंडाच्या भोंवती निव्वळ केलें. फाल्यां सकाळीं जर रस्त्याक ताका हांगासर ढीग मारपाक लागले कचऱ्याचो जाल्यार कितें जातलें. आतां हो पूर्ण एरिया पळय, म्हाका दिसता पयलीं सगळो अळशीक आसतलो, आज निव्वळ केलो काय कोणी सरकारान केलो. बट तो निव्वळ दवरपाचें काम कोणाचें, तुमचें काम आसा. त्या खातीर तें निव्वळ दवरपाचें काम जर तुमी हातांत घेतलें जाल्यार ही कॉन्स्टिट्युएन्सी आनिकूय ब्युटिफूल जावपाक शकता. बट सातत्यात आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करूं शकता, बट कचरो उडोवपाचें काम तुमी बंद करपाक जाय. म्हणून आयच्या दिसा हांव चड उलयना, कारण एसेंब्ली सुरू आसा सद्या. 5 दीस एसेंब्लीची जाल्या. बाबाय नेटान उलयत आसता, पळयला आसतलो तुमी सगळ्यांनी एसेंब्लीन. ओके, भाशण करीत वेगवेगळे आपल्या मतदारसंघातले प्रश्न सातत्यात तो मांडटा. वेगवेगळ्या डिमांडाच्या वेळार आपल्या मतदारसंघात कितें जाय तेंय बी तो मागत आसता. तो ते हरशीं तो म्हाजे कडेन चड फावटी नोटार सायनी घेवंक वयल्यान चड फावटी येता. खंयचेंच काम धरिना. तेच्या फुडलो तो पी आहा तो आनी चड म्हणजे ताका याद करीत रावता एक उरलां तेंय बी. ओके, म्हाका दिसता उरलेल्या 1.5-2 वर्साच्या कार्यकाळात ह्या मतदारसंघात उरलेली सगळीं कामां बाब रुडाल्फाच्या नेतृत्वाच्या सकयल डेफिनेटली आमी कंप्लीट करपाक शकतले. हे आमी ह्या हितूंतल्या म्हणजे भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराच्या कार्यकाळात आमी तशें पळोवंक वचत जाल्यार डबल इंजिनचें सरकार आसा. वयर केंद्रांतूय बी मोदीजीचें सरकार आनी हांगासर म्हजें सरकार हे डबल गतीत डेव्हलपमेंट करीत आसा. म्हणून तर अशा पद्दतीचें आसतलें ग्रावंड हेल्थ सेंटर हे वांगडाच आमकां करपा खातीर इनॉग्रेट करपाक मेळटा. तुमचो सगळ्यांचो साथ, तुमचो सगळ्यांचो मोग हो असोच आमचेर आसुनी इतकेंच देवा लागीं मागता. आसतलो काय ना? आसतलो जाल्यार नेटान भारत माता की, भारतीय जनता पार्टीचा खूब खूब धन्यवाद. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.